आमचे बरोबर असतात गोविंद गावडे सर. वेलकम टू द स्टुडिओ. जनरली हांव अशें केन्नाय कन्फ्यूज बी जायना पयलो प्रश्न विचारपाक, पण आज हांव कन्फ्यूज आहा की पयलो प्रश्न शहाजहानाचेर विचारप काय तुरदाळीचेर विचारप. सो तुमी चूज करात. पयलो प्रश्न कित्याचेर घेवया आनी मागीर दुसऱ्या विशयाचेर या. पयलो प्रश्न खंयचो? म्हाका दिसता तूर डाल हो जो आसा तो एक ज्वलंत विशय सद्याक लेटेस्ट विशय आसा. ताजे पयलू सगळ्या देशवासियांक हांव स्वातंत्र्य दिनाच्यो उर्मित परबी भेटयता. तुळदाळी वेल्यान सुरवात करया. आनी म्हाका दिसता की आमी ल्हानपणासान ते हिंदी पिक्चरां भितर डायलॉग आयकतात की दाल में कुछ काला है म्हणून. आता आमी दाल में कुछ काला है, दाल कितनी काली है, अशी वेगवेगळे प्रकार ह्या तुरदाळीच्या निमित्तान पळयल्यात. बिफोर वी गो हेड आय विल आस्क यू व्हेरी सिंपल थिंग. हें प्रकरण कितें आनीक तुमी मंत्री आसतना जाल्लें, सो तुमकां जर गोंयच्या जनतेन जबाबदार धरले इतल्या मोठ्या प्रमाणात ही तूर दाळ वायट जावपा खातीर, जाल्यार गोंयच्या जनतेचें चुकता. एक गोष्ट आमी लक्षांत घेवपाक जाय की ही जी तूर डालाचें प्रोक्रुटमेंट जाल्लें आसा तें पॅन्डेमीक सिच्युएशनाचो जो काळ जो आशिल्लो त्या दरम्यान जाल्लो आशिल्लो आनी डिसिजनूय त्या वेळाचेर जाल्लें आशिल्लें. जे वेळाचेर म्हजे कडेन जेन्ना हो मुद्दो आयलो, कारण बरेचश्यो काही गोष्टी ब्युरोक्रेसी म्हळ्यार चीफ सेक्रेटरी म्हणू नाका, सेक्रेटरी म्हणू नाका, ताजें इंडेंड जाल्लें आशिल्लें. तो बीन 30th मार्च 2020 ज्या वेळाचेर आमकां कळ्ळें की ब्युरोक्रेसी बरेचशी डिसिजन घेताली की दाळ मार्केटान शॉर्टेज आसा. आनी म्हणूनच आमचे ऑफिशियल्स जे आसात तांणीन कितली दाळ हाडपाची ह्या संदर्भान प्रपोजल पुटअप जाल्लें आसा. पूण जे वेळाचेर सरकारा कडेन प्रपोजल जेन्ना आयलें त्या वेळाचेर अशें हांवें सुद्दां बरेचश्यो काही गोष्टी ताजेर एनालिसीस केल्लो आशिल्लो, एनालिसीस जाल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी ताजे पयलू आमचे इंडेंड गेल्लें आशिल्लें. चूक तातूंत कांय ना. हांव परत एकदां म्हणटा की चूक तातूंत कांय ना, कारण परिस्थितीच अशी उद्भवलेली आशिल्ली. कारण खंय तरी कडधान्याचो तुटवतो जावचो न्ही. कारण म्हाका दिसता PMGKY हेच्या अंतर्गत खंयचो तरेचो एक पल्स ह्या BPL फॅमिलीज दिवचो अशे तरेचो आमचो केंद्र सरकाराचो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांचें तशें मत आशिल्लें. पूण एक गोष्ट केन्ना कशी उपस्थित जाली की APL वाले जे आसात किंवा टायड ओवर जेंकां आमी म्हणटात ते रेशन कार्ड होल्डर्स जे आसात आनी ENP म्हळ्यार अन्नपूर्णा जे 101 आमची रेशन कार्ड होल्डर आसात तांचे खातीर कितें. त्या वेळाचेर मार्केटान 120 रुपये किलो तेन्ना दाळ आशिल्ली. आमी कॉस्ट टू कॉस्ट बेजीस म्हळ्यार 79 रुपीज प्लस तेजो ट्रान्सपोर्ट आनी प्लस तेजें मार्जीन जो मनी जो आसा तो दिवन आमी 83 रुपयांक एक कॅल्क्युलेशन्स आमच्या सगळ्या ऑफिशियल्सांनी गेल्लें आशिल्लें. बट ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी केन्ना केल्ल्यो आशिल्ल्यो, म्हाजे कडेन केन्ना आयलें ज्या वेळाचेर कॅबिनेट नोट जेन्ना मुखार आयली त्या वेळाचेर म्हाका लक्षांत आयिल्लें आशिल्लें. आमी कॅबिनेट नोट एप्रूव्ह केल्ली आसल्या तातूंत दुम्मतूय ना. पूण बरेचशा जाणांनी ती कॅबिनेट नोट जी आसा जे एप्रुवल जें आसा तें सोशल मिडियाचेर घालपाक प्रत्येकाक प्रिविलेज आसा. पूण ताजे पयलू कितें जालें आनी ताजे नंतर कितें जालें हें कोणीन समजून घेवपाचो असो प्रयत्न करूं ना. आनी म्हणूनच तरी आसतना 408 मेट्रीक टन तूर दाळ हाडिल्ली आशिल्ली. तरी आसतना बरेचशे आणखी तूर दाळ गोडावान येवपाचे आशिल्ले. गोडावाचे ट्रक भायर येवन ट्रक उबे आशिल्ले. पूण आय हॅव टेकन द डिसिजन दॅट आमकां आनी तूर दाळ नाका, जी आसा ती खपप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हाका 4 दिसां नंतर ऑलमोस्ट 12 ट्रक्स जे आसात ते आमी रिटर्न केल्ले आसात. हेंवूय आमी सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा. आनी म्हणूनच ज्या वेळाचेर कॅबिनेटाक आयलें त्या वेळाचेर सगळ्यांच्यो नोट आसात. आनी सरकार जरी ब्युरोक्रेसीन सुद्दां जर पयलो डिसिजन घेतिल्लें आशिल्लें जाल्यार इट इज अवर ड्युटी. कारण बरेचश्यो काही गोश्टी त्या वेळाचेर आमी पयलो घेताले आनी मागीर ते एक्स पोस्ट फॅक्टो किंवा कॅबिनेटाक येवन ताका आमी एप्रुवल घेताले. अशीच तरेची ही गोश्ट घडिल्ली आशिल्ली. हांगा दाळ हाडली म्हणून कांय विशय नाशिल्लो. एक सामान्य मनशाच्या तकलेंतलो प्रश्न हो गोंयकारांच्या की आमी फीश करी रायस खावपी मनीस. फीश करी रायस खावपी मनशांक इतली व्हडली प्रमाणात की दाळ कित्याक ना. दाळ ही नॉर्मली सर्वसामान्य मनीसूच वापरता. बरेचशे लोक वेज आसात. नुस्तें घेवपाक खरें कोणाक शक्य जायना असोय तांणी त्या वेळाचेर नुस्तेंय मेळनाशिल्लें. म्हणून खंय तरी तूर दाळ हाडची
अशें सरकाराक दिसलें आनी म्हणूनच कारण तांकां रिलीफ मेळपा खातीरूच कारण अदरवायज म्हाका दिसता जवळ जवळ 40 रुपये दाळ म्हणजे ऑलमोस्ट 38 रुपीज दाळ लोकांक सवाय मेळटाली. ह्या एंगलांतल्यान सरकाराचो उद्देश तसो वायट नाशिल्लो, बरोच आशिल्लो, पूण ज्या तरेन फेर प्रायस शॉप ओनर्सांनी ती लिफ्ट केली ना, 139 मेट्रीक टन जी आसा तीच लिफ्ट केली आणि बाकीची ज्या वेळाचेर म्हाजे निदर्शनाक आयलें की ही दाळ 3 म्हयने जाली अजून तेजो खप जायना म्हणून हांवें 2 गोश्टी आमचे त्या वेळाचे संचालक जे आशिल्ले हांवें सांगलें की हांवें ऑलरेडी इवन म्हाजे नोटींग सुद्दां तशें आसा प्लीज डिस्कस म्हणून आसा त्या डिस्कशनान सुद्दां हांवें काही गोश्टी केल्ल्यो आसात की क्रेडीट बेजिसाचेर तुमी फेर प्रायस शॉप ओनराक ती दाळ दिवची जेणे करून एखादे वेळ कितें आसा APL वाले एखादे पयशे तेंचे कडेन चड आसपाक शकता आणि म्हणूनच ते एखादे ही दाळ घेवन ते मार्केटान किंवा सहकार भांडारान किंवा हॉर्टिकल्चर हातूंतल्यान तेंच्यांनी कितें घेतली आसपाक शकता. दाळ उरली ज्या वेळाचेर हांवें सांगलें की 3 गोश्टी आसात. एक म्हणल्यार फेर प्रायस शॉप ओनरांक तुमी ती क्रेडीट बेजिसाचेर दिवची. दुसरो ऑप्शन हांवें दिल्लो आशिल्लो की खंय तरी आमचे हॉर्टिकल्चर आसा, मार्केटिंग फेडरेशन आसात किंवा बार्देज बाजार आनी स्पेसिफिकली इट इज देर हायलायटेड इन द नोटिंग्स की तांकां तुमी विचारचें आनी ओपन मार्केटाक तुमी ती सेल विकची ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट बेजीस. आनी तिसरो विशय जो आशिल्लो की नाल्यार तुमी ती पिड्यार जावचे पयलू तुमी टेंडर काडून ती डिस्पोज करची. हो एक विशय हांवें त्या वेळाचेर सांगला आनी एवरीथींग आय एम ऑन रिकॉर्ड. पण हे कित्याक जालें ना? पूण बरेचश्यो काही गोश्टी नंतर म्हाका जेन्ना कळ्ळें की ब्युरोक्रेसी जी आसात सगळे पळय ज्युडिशरी आपले लेजिस्लेटर कितें करता कायदे तयार करतात मिनिस्ट्री आनी ब्युरोक्रेसी ते इम्प्लिमेंट करप आसता. जेन्ना काही गोश्टी एखादे वेळ एखादे डायरेक्टर म्हणू नाका संचालक म्हणू नाका की ऑफिशलांचे एखादे नेग्लिजन्स जावपाक शकता आनी म्हणूनच हे काही गोश्टी तर नडिल्ले आसात आणि म्हणूनच ती दाळ जी आसात पळय न्ही ती खूब तेंप उरली. नंतर म्हाका कळ्ळें त्या वेळाचेर हांवें ICAR आणि आमचे डेरी जी आसा तांकां आमी एक पत्र बरयलें की बाबा ही जी दाळ जी आसा ती पोल्ट्री खातीर किंवा कॅटल्सां खातीर वापरपाक शकता काय घे तेंच्यांनी सांगलें आमकां ही गरज ना आनी आमी वापरपाक शकना. आनी नंतर एक काही गोश्टी डिसिजन जालें की डिस्पोज ऑफ करचें. पूण त्या वेळाचेर डिस्पोज करपा खातीर एप्रुवल सुद्दां दिल्लें आशिल्लें. 1 वर्स नंतर सुद्दां तेजें कांयच जायना. हो एक खूब ज्वलंत विशय आसा आनी म्हणूनच सरकाराचे निर्णय आमी सरकारान कॅबिनेट नोटा प्रमाणे 10 मे 2021 डिस्पोज करपाक अप्रुवल दिला. मागीर ताजे पयलू सुद्दां डिस्पोज करपा खातीर बिफोर कॅबिनेटाक गव्हर्मेंटान एप्रुवल दिल्लें आशिल्लें. गव्हर्मेंटान एप्रुवल दिल्लें आशिल्लें डिस्पोज ऑफ करपाक. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट तुम्ही काडून सगळे ब्युरोक्रेसीचे माथ्यार मारतात. ब्युरोक्रेसीच्या माथ्यार मारपाची गरजूच येना न्ही, प्रश्नूच येना. कारण ज्या वेळाचेर सगळे फायलीचेर नोटिंग्स आसतात त्या प्रमाणे ब्युरोक्रेसीन आज तें काम करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा न्ही. जाल्यार कशें जातलें तें जबाबदार नाल्यार आमकां ब्युरोक्रेसीची गरज कित्याक आसा? फाल्यां सकाळीं म्हजे कडेन जे 17-18 जे लोक जे आसात आमकां मेळटात पळय न्ही आमीच चलयता तें. ब्युरोक्रेसीची कित्याक गरज आसा? सादो प्रश्न न्ही हो. गोविंद तुम्ही म्हणटात की एज मिनिस्टर तुमच्या लेवलाचेर कसलोच घाळपणा जाल्लो ना. आय एम रेडी टू डिपोज एनी इन्क्वायरी. म्हज्या लेवलाचेर कसलोच तरेचो घाळपण जालें ना हांव परत एकदां नमूद करतां. आनी म्हणूनच फाल्यां सकाळीं हांवें जी शपथ घेतिल्ली आसा पळय न्ही त्या शपथीचो भंग जातलो हांव तेवूय सांगतां. पण ज्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी मुखार येतल्यो जेन्ना इन्क्वायरी येतली त्या वेळाचेर तुमकां सगळे काही गोश्टी हू इज इनवॉल्वड इन दीस. म्हाका दिसता एज अ मंत्री ह्या नात्यान म्हाका हांव कसलेच तरेचें कारण हांव प्रॉम्प्ट आसा, हांव रॅक्ट आसा प्रत्येक गोश्टीचेर